देईले मानात पंचई जेव्हा येऊन समागे बामच्या जेव्हा येऊन समागे पाच शिरागे केले पाच शिरागे नारळ होतीले मानात केले पाच शिरागे केले पाच शिरागे दिरागे आम्ही खेळ मिलागे माझं लग्न 40 वर्ष झाली. तोपर्यंत नावागाव झालाच्या मांडार येता म्हणजे आमची माय पयली येता आनी तिने मारली आनी पळोवल्यार बरें जाता हांगा. पयले दिसा आमी म्हणटा म्हणली न्हू सगळ्या देवाची नांवां घेता देवीची नांवां घेता. मागीर दुसऱ्या दिसा फुडली घेता आमी. अशें करून 5 दिसान 5 हे करून आमी गांवचे सगळे म्हणटात ती मान देवाच्या थाळी येता. म्हणजे गांवांत कितें जाता आमी तितकें उलयता. देवाचो रथ येता देव बोवना दिता अशें सगळें आमी ते धालांनी म्हणटा. आनी मागीर कितें केलें आमचे भाभीनी सुरू केलें की नववारी न्हेसशी म्हणून. तोपर्यंत सगळी आमी ओवळ्यो आमी आमकां ओवळ्यो म्हणटा. मागीर सगळ्यो ओवळ्यो पुसशाल्यो आनी आतां आमी सगळीं नववारी न्हेसता आनी फातयेक रावता. 5 दीस खेळून जाले आमी रातचे 10 सुरू करता. ते 12 रम्मा येता. मागीर ते रम्मा खेळटा म्हणल्यार हे करता तेंकां तेंचो भोवमान करता. तेंचे हे म्हटल्यार आमी मागीर सोंपयता आनी एका देडाक अशी घरा वयता. आनी मदीं आपली कोण कोण कितें कितें खावपाक दिता ती मजा कशी म्हणजे खावपाक लागना एक कशें उमेद कशी ते प्रोग्राम करता आमी. आनी आज लास्ट दिसा आमी सत्यनारायणाची पुजा करता आमी मांडार आनी दिसांनी रातभर आमी हांगा जागरण करता. आनी आज शेनवार आसल्या कारणान भुरगीं भरपूर येता भुरगीं खूब खेळटा. आनी सकाळीं मागीर परत आमी घरा वयता परत येता आनी मांड थेयता आनी सोंपयता. म्हणजे 3 जाता सांजचे दनपारचे. आमी हांगा सर धालो खेळटा 5वी. आज 5वी मागीर आज पुजा आसता. आनी म्हाका आतां 38 वर्सां जालीं लग्नाक म्हज्या. पूण हांव पळयता तर पयलीं केन्ना ती म्हाका अशी खबर ना. म्हणजे पयलींच्यान खेळटा आनी पयलीं अशी रंबा नासली. आतां ह्या 10 वर्सांक आतां रंबा येता आनी आतां बरो व्हडलो उत्सव करता. आनी पयलीं आतां अशी आतां नववारी कापडां न्हेसता तशी न्हेसता. आतां बरें 5 दीस हें करता उत्सव करतात. आनी सकाळीं रातचे 10 सुरू जाता मागीर एकाक सोंपयता. मागीर परत 5व्या दिसा जाता ते 10 सुरू जाता ते मागीर सकाळ मेरेन हें करता. मागीर दुसरे दीस 2-3 अशी जाता आयतारा फाल्यां तितले मेरेन हें करता. आनी बरो साजरो करता अशें सगळें हें करून सगळें मेळून बायलां. असं ठरयतात तुमी दाले ठरयतात काय मंगळार करता. म्हणजे आमकां तो आयतार मेळपाक जाय. मागीर शेनवार आयज 5वी रात जाली मागीर फाल्यां आयतार जालो न्हू तो ते सावध मारता ते म्हणटा म्हणून तो आयतार जावं पडटा. सप्ताच्या दिसा आयतार जाय. हय सप्ता दिसता म्हणजे आयतार जावं. ज्योती बाबीन सांगले पळय मुलाकात ती आमची सामकी मेन. म्हणजे जो आमी वार्षिक महाप्रसाद हांगा करता पळय तो सामको तिच्या हातींतूनच जाता. आनी तो महाप्रसाद इतलो रुची जाता की तोंडान घालतकूच विरगळटा. म्हाज्या लग्नाक 50 वर्सां न्ही तेज्या पयलीं धालो खेळा आनी आतां रम्मा येता 20 वर्सां जाता. फाटीक रावता बायलां सगळीं सवाशीं आनी फुगडी घालता मागीर रम्मा येता. कितलेच बी कितें तें सांग. 5 दीस 5 राती खेळटा आमी. निमाणे दिसा हें करता मान खेळटा. थोडो कार्यक्रम कित्याक करता. पयलीं मेरेन खबर ना जाणट्यांनी पडली केन्ना आतां आमी वाडोवन घेतलो सगळीं बायलां येता रंबा बी. आनी मजा कशी येता आतां सगळीं याद जाली लोक खूब येता. आतां खंयची खंयची बायलां खंयची वाड्यावयली गांवांची सोयऱ्यां येता. आयज सोयऱ्या बी येतली आमची गांवांचीच सगळीं बायलां. कितकीची आसता बायलां बायलां 100 आसता सगळीं बारीक केन्ना सुरू जावन केन्ना सोंपता. आमी 10 मेरेन चालू करता. 1 जाता सारकें.
माझ्या लग्नाक 8 वर्सां जाली. लग्न जावन हांव पेळगांवा गांवांत वयता. हांवें हेच्या पयलीं केन्ना धालो पळोवंक नासल्यो. लग्ना मागीर हांवें फर्स्ट टायम धालो ह्यो पळयल्यो. धालो ह्यो हांगाच्या बायलांचो हो उत्सव. सो ह्या दिसांनी ती 5 दीस हो धालो खेळटा आनी 5य दिसा सगळीं बायलां गांवाची एकी कडेन येता आनी ज्यो सवाशिणी आसा ती होळयो म्हणून हेका रावता, फातयेक रावता. 2 फातयो करता आनी दोनी फातयो म्हणजे एकामेकाक प्रश्न विचारलेल्या भशेन करता. हातून रथान कोण बसला, सो फुडली फाती आसा ती सांगता हो देव बसला, तो देव बसला. सो अशें हें करून 5य दीस आमी रातभर हे धालांची गाणी म्हणटा. आनी ह्या हितून फूल गाण्यान जशें हांवें ह्या 8 वर्सांक पळयलां, फूल गांवाचें फूल उल्लेख जाता. गांवांत कितें चल्लां, शेती जाता और कसलें रुजवण लायता हें सगळें. आनी शेतीचो कसो प्रोसेस आसा, कितें पयलीं करता हें सुद्दां म्हाका खबर नासलें. हे धालांच्या गितांसून म्हाका कळ्ळें की हो बाबा अशें शेतीक प्रोसेस आसा. किंवा ही बाबा ही तांदळाची एक ही प्रजाती ही लायता, ही नांवां सुद्दां जी आतां विलुप्त जाल्ली आसा ती हे धालांच्या गितांसून म्हाका कळ्ळी. लायक कोळमूळ हे एक भाताचे प्रकार जे आमी आतां हालीं पळयना, पूण हें नांव म्हाका खबर नासलें, हें धालाच्या गितांसून कळ्ळें. सो ही अशी एक परंपरा आसा जी आमकां जपपाक जाय. ताका लागून ही फुडल्या पिळगेकूय कळटली की अशें कितें तरी आसा आमचे गोंयचे, वा आमची अशी कितें परंपरा आसा ती आमकां राखपाक जाय. सो ह्या 5 दिसांनी आमी 4 दीस फूल रात जागरले धाम चालू करता, ते एक जाता आमकां. आनी 4थ्या दिसा आमी हांगा सत्यनारायणाची पुजा बांदता. 5व्या दिसा सत्यनारायणाची पुजा बांदता आनी ती रात आमी फूल रात जागयता. सगळीं बायलां भुरगीं मेळोन आमी गेमी खेळटा. आतां अशें जालें की रात म्हणजे न्हीद येता भुरग्यांक. पयलीं कितें जातालें जायनासलें. सो आमी आतां गेमी खेळटा, कितें तरी अशे कार्यक्रम दवरता. ह्या निमतान आनी उत्सव वाडटा लोकांचो, आनी लोक येता आनी बायलां हितून पार्टिसिपेट करता आनी त्या खातीर तेंचोय उत्सव वाडला आनी कितें तरी अशें म्हणजे पूर्ण रात जागयता. आनी तेच्या मागीर लग्न लायता आनी मागीर आमी सकाळीं फांतोडेर 5-5:30 आपल्या आपल्या घरा वयता, परत फ्रेश जाता, परत येता आनी धाम सुमार आमचो परत मांड शिकता आनी ताच्या मागीर हे जावन सावाद मारता आनी अशे तरेन आमी हे धालाचो उत्सव मनयता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.